नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार खबरो विस्तारान. कर्नाटकाक पिवपाक म्हण म्हादयचें उदक व्हरपाची गरज ना. व्हेले जाल्यारय ताजो लाव बेळगांव, हुबळी, धारवाड वाठारांत जावपाचो ना. उदक उशेलाक व्हरतात म्हण कर्नाटकाचो एक्टिव्हिस्ट आपाचो फुडारी राजकुमार तोपन्नावराचो दावो. कृष्णेच्या आवाडाचे सुमार 50 टीएमसी उदक कर्नाटक फुकट उडयता. ते पियोक वापरूं येता. अलमत्ती धरणाची उंचाय खंय मातशी वाडोवची. The Krishna Water Dispute Tribunal has already allotted 170 or 177, I think 170, 177 TMC of water for Karnataka, in their few years back. And this is for the Upper Krishna project, the UKP, which is in Bagalkot and Bagalkot, Bijapur, and this region. And in the dam of the Almaty Dam height is presently 519 meters. And it has to be raised to 524 so that there is complete utilization of the 177 TMC of water, because presently only around 120 TMC of water is being utilized, because the height of the dam is not increased. Once the height of the dam is increased, this 57 TMC water that is being not utilized, and it is going wasted and it is going to Andhra. That water, see, that's a huge amount of water, around 50 plus TMC of water, which is getting unutilized. And if that amount of water gets utilized, then the demand of all these farmers and drinking water issue in Hubli Dharwad and Gadag and parts of Bagalkot, this problem will be solved. When you have more than 50 TMC of water not being utilized, let's utilize that first, and then let's start aiming at other unutilized water sources. ओके. म्हादय वेली तरी ताचो लाव खंय बेळगांव, धारवाड, हुबळीक जावचो ना. ह्या विभागाचो आपाचो मुखेली तोपन्नावराचो दावो. Madai, you're diverting it to and connecting it to Malaprabha. Malaprabha river, the dam is in Saudati. It crosses Khanapur. It crosses Khanapur, reaches Bailongal. From Bailongal and parts of Saudati, the backwater of the dam is there. So land acquisition, they are going to lose their land and nothing else is going to happen. But the major issue that I am worried about is two things. Is people of Khanapur and Belgavi Taluka, they will be hit, because this is going to have huge economic, environmental impact on Khanapur Taluka and Belgavi Taluka. उशेलांक जाय म्हूण म्हादय काळी न्हंयचो बळी. म्हादय वरफा फाटल्यान ऊसकारांची लॉबी म्हूण दावो. Now the issue is not only with Madai, the sugar lobby is also behind River Kali. Okay. River Kali, flows basically in the same region, but enters the tributaries. There are some tributaries of River Kali from Avir Wildlife Sanctuary also, from Bhimgarh also. They go to Dandeli. From Dandeli, it goes back to Karwa. They are aiming for that. They want to divert that river and take it to the eastern side. So the whole purpose here is the sugar lobby also saying one thing, and then it is not only for drinking water. Okay, 50 TMC is there. How much people are going to drink? And only Hubli Dharwad people want to have drinking water. The rest is going to be utilized for irrigation purpose. Okay. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोंयकारांनी सुसेगादपण सोडून न्हंयच्या सांबाळाक फुडें सरचें, नाजाल्यार आमची परिस्थिती आफ्रिकन देशां भशेन जातली म्हण पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकाराची शिटकावणी. केरी 70 विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजी वतीन पणजे, माशेल, सांखळे, दिवचल, मये, चोडणा आनी परत पणजे अशी म्हादय जागृती सायकल रॅली जाली. जुवारी आनी मांडवी न्हंयचो एकामेका कडेन संबंद आसा. जुवारी न्हंय सापूज खारी म्हूण NIOचो रिपोर्ट आसा. मांडवी न्हंयचें उदक गोडे. भरती सुकते वेळार दोनी न्हंयांचें उदक एकठांय जावन तांच्या उदकाची खारसाण नियंत्रीत जाता. म्हादय मांडवीचें अस्तित्व धोक्यांत. खारसाण नियंत्रीत जायना जाल्यार आफ्रिकन देशांत उदकाक जे हाल जातात तशें हांगा जावंक शकता म्हूण पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकाराची शिटकावणी. केरी 70च्या विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजे वतीन पणजे ESG ते माशेल
साखळी, दिवचल, मये, चोडणा आणि परत पणजे अशी म्हादय जागृती सायकल रॅली जाली. रॅलीत मया मार्गदर्शन करताना केरकारान न्हंयांचे महत्व सांगले. जो NIOन संशोधन केलेलें आसा तेचे वयल्यान कळलेलें आसा की जुवारी न्हंय जी आसा तिका खारसाण खूब आसा आनी मांडवी न्हंय जी आसा तिची खारसाण कमी आसा. जेन्ना मांडवीचें उदक भरती सुकती वेळार जुवारीन वयता तेन्ना तिची खारसाण जी आसा ती नियंत्रीत जाता. आतां खारसाण जर वाडत जाल्यार तिचे कितें दुश्परिणाम जाताले हे खंयच्या आफ्रिकेच्या देशान आयज सोमालिया आसूं, उगांडा आसूं किंवा साऊथ आफ्रिका आसूं ह्या सगळ्या देशांत आयज उदकाची जी परिस्थिती आसली आसा ती पळयली जाल्यार येणारो जो वर्तमान आसा म्हणजे आतां आमी ज्या काळखंडांत रावता ते वर्तमान आनी फुडलें भविश्य जें आसा ते खूब अंधकारमय आसा आनी तेका लागून आमी खावो पिवो मजा करो ऐश करो अशा प्रवृत्तीचे जे लोक आसा तेंच्यांनी आपल्या जलाशयांचे संवर्धन करपाक जाय. मयेचे तळे सांबाळचे पडटले. या मया या म्हणटा तसले मया खंय आतां उरूना. जो जलाशय एका वेळार आमच्या पुर्वजांनी हांगासल्या वांयगणी शेती खातीर निर्माण केलो आनी सकयल जो वांयगणी गांव आसा दिवचल तालुक्यांतलो एक म्हत्वाचो ल्हानसो गांव हो वांयगणी गांव पुराय तरेन ह्या उदकाचेर अवलंबून आसलो. हांगासल्यान उदक जें आसा तें उदक वांयगणी वयता आनी वांयगणीचे जी शेतां भातां जी आसा ती ह्या उदकाचेर जगताली. म्हणजे हे तळे जे आसा हे तळे इतके सुंदर असले की आयज आमी तळ्याची परिस्थिती पळयली आनी आमचे हेमा सरदेसाय जे गाणे म्हणटा की या मया या हुनीर मामा आयलो आनी खाटी पानां लिपलो अशा पद्दतीची जी परिस्थिती आसा ती भयानक जाल्ली आसा. गोंयच्यो न्हंयो सांबाळूंक जाय म्हणटना दिवचलची न्हंय भारताच्या प्रदूषित न्हंयांच्या लिस्टात आसा हाचो केरकारान खासा उल्लेख केलो. एक विनंती करीन की फुडले फावट केन्नाय जर तुम्ही सायकल यात्रा आयोजित करताले ते मुद्दम पेडणे ते काणकोण मेरेन जो 12-15 जो न्हंयो आसा त्यांचे व्यवस्थित नियोजन करा आणि अशी एक 10-12 दिसांची यात्रा करा. कित्याक तुम्ही देशभर वेगवेगळ्या भागांनी वयता सायकल यात्रा करपाक. आपलो प्रदेश वचून पळयात. तुम्ही मुद्दम न्हू काय न्हंयांची परिस्थिती पळयली जाल्यार तुमच्या दोळ्यांत दुखां येतली आनी मागीर केन्नाय तरी आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन एका न्हंयचे जर राखण करच्या खातीर आमी तितून केर कचरा, सांडपाणी हे सगळे जे आसा ते काडपा खातीर जर यत्न केले जाल्यार खूब बरे गजाली जाताले. दिवचलची जी न्हंय आसा ती आमच्या भारतांतल्या एका प्रदूषित न्हंया भितर तिचो आस्पाव जाता. त्या न्हंयेन आयर्न, मॅंगनीज, लीड आनी क्रोमियम अशा सारकी घातक जी गजाली आसा, रसायनां आसा ती तितून मेळयली आसा. आमची साळा न्हंय जी आसा ती आयज इतली भयानक परिस्थितीक पावलेली आसा की तुम्ही बाणावली चला आनी सगळो जो वाठार आसा तो पळयात. ज्या मडगांव तिचो खारेबान हांगासर म्हणजे ती फुडें वयता त्याच वाठारांत ती सामकी प्रदूषित. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आणि तुळशीदास च्यारी. म्हापशा डांगी कॉलनीतल्या हिलटॉप बार्रांत फातोडेर गॅस लिकान स्फोटाच्या नेटासरशी शटर फुटून भितरले सामान उज्या सयत भायर. बार्रा लागसार पार्क केल्ल्या गाडयांक 5 फ्लॅटांकय मार बसलो. जनेलां फुटलीं, वणटीक वेरो. बार्रवाले घातपाताचो दुबाव. लोकवस्तीत खंय असली एक्टिव्हिटी नाका म्हण कांय थळावे फाटल्यान लागिल्ले. पुलीस, बॉम्ब स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड, फॉरेन्सिक टीम घेवन स्पॉटार पावले. म्हापशा डांगी कॉलनीतल्या हिलटॉप बारांत फातोडेर सुमार 6:30 मोठो स्फोटाच्या नेटासरची भितरले सामान रस्त्यार. बार्रा लागसार गाडयो पार्क केल्ल्यो, तांचे लुकसाण. लागसारच्या 5 फ्लॅटांची जनेलांय फुटलीं, वणटीक वेरो. स्फोट जाल्लो तेन्नाची CCTV फुटेज प्रुडंटाच्या हाताक. गॅस लीक जावन स्फोट जाला आसुंये म्हण पुलिसांक दुबाव. पुलीस सादूर रावन तपास करतात. बारवाले घातपाताचो दुबाव. लोकवस्तींत खंय असली एक्टिव्हिटी नाका म्हण कांय थळावे फाटल्यान लागिल्ले. चडशे हांगासर लोकांनी इन्वेस्ट केल्या, फ्लॅटां हांगासर इन्वेस्ट केला आनी रेंटाक दिला. दॅट ऑल्सो टू नॉन गव्हर्न्स दे हॅव रेंटेड आउट दोज फ्लॅट अँड दोज नॉन गव्हर्न्स आर troubling us and making issues that we should not run a bar and restaurant over here. They are saying you run any other business over here but not a bar over here. This bar is here for last 30 years.
30 years 92 ही लायसन गावल्ली आसा आनी अजून पर्यंत इंटॅक्ट विदाउट एनी लायसन्स पे केल्ले आसा, सगळे इंटॅक्ट आसा, कांयच आमी कसलीच लायसन्स हांगासर लॅप्स जाल्ली ना. सो ह्या हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आमी हांगासर कसली इलिगल चलयना, सगळे लिगल आसा. सिलिंडर बी सगळे भरलेले आसा, अशें कांयच तो लिकेज जाल्ले म्हणटा, पूण वास एकदांय आमकां येवंक ना किंवा भितर सुद्दां आमी रांदपाना केन्नाच वास येवंक ना. रेग्युलेटर ऑन जावन ब्लास्ट जावप देन इट इज समथिंग स्टुपिडिटी. ट्रेड लायसन कॅन्सल करपाची, एक्सायज लायसन्स कॅन्सल करपाची. आमी ट्रेड लायसनाक आमी ती अगेन्स्ट केल्या पण आमी म्युन्सिपालिटीन केस जिखली आनी आमकां म्युन्सिपालिटीन सांगलें की तुमी सगळे डॉक्युमेंट्स हाडून दिया, आमी ट्रान्सफर करता तुमची लायसन. बिकॉज no human being has nobody has an authority to take my rights of transferring a license which is running a business that is running for 30 years. This building is of 30 years. This business also is running for last 30 years. So हेका हे म्हाका अशें दिसता की रेसिडेंटाचेच कितें तरी प्लॅन आसतलें, कित्याक असो स्फोट जावप ही कांयच एविडन्स ना मेळत. इट इज सरप्रायझिंग अँड अ मॅन, बाकीचे लोक कोण उलोवंक ना, बट दिस पर्टिक्युलर मॅन हू वी डोंट इवन नो, एन अननोन मॅन suddenly comes inside in the picture and starts screaming about it, about like तुम्ही कित्याक अशें करता तशें करता म्हणून. आमकां मातशें डावटफूल कशें दिसता. टेरिबल ब्लास्ट म्हणटा पळय तो हांवें पळोवंक नासलो केन्नाच लायफान. शॉपाचे शटर पासून अशें एक 20 मीटर उसवून पडलेले आहा आनी आख्खी भिंत क्रॅक गेल्लेली आहा, भिंत एक कॉलॅप्स जाल्लेली आसा आनी बिल्डिंगूय खूब इम्पॅक्ट जाल्लेलो. आनी सायडीच्यो गाडयो म्हणजे 2 4 व्हिलर आनी 6 2 व्हिलर अशे डॅमेज जाल्लेले आहा. पळयता जाल्यार भरपूर हांगा डॅमेज जाल्लेले आहा. सायडीच्या घरांचे आरशे फुटलेले आहा, बिल्डिंगेचे आरशे फुटलेले आहा. एक बरो म्हणजे एक अशी इतको लुकसाण जाल्लेले आहा सगळ्यांक हांगासर इन दीस विसिनिटी. ऑलरेडी केस रजिस्टर जाल्लेले आसा, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. जशें पुलिसाचें इन्व्हेस्टिगेशन सोंपता तशें आमी कमेंट करूंक शकता. आय डोंट वॉन्ट टू अननेसेसरी पॉयंट फिंगर्स एट एनी. लेट अस फायंड आउट वॉट इज द रियल कॉज ऑफ जे इन्सिडंट आयज घडला हांगा सकाळी फुडें फातोड्डे. सांजे पुलीस, बॉम्ब स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड, फॉरेन्सिक टीम घेऊन स्पॉटार पावले. स्टुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आणि नवसराज साळगांवकर. बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकाराक लागून फाटली 20 वर्सां जाली तेरेखोल न्हंयच्यो देगो कोसळूंक लागल्यात. न्हंय सांबाळूंक देगेची झीज आडावंक उगवेचे लोक फुडें सरल्यात. तेरेखोल सांबाळची म्हण दर वर्सा सरकारा कडेन मागतात, पूण कांयच जायना म्हण थळाव्यांची एक्शन. लोकांनी खारफुटीची रोपां तेरेखोल न्हंय देगेक लायल्यात. फुडल्या पिळगेक खंय न्हंय जाय. जे रेती उत्खनन जाले आणि रेती जी वारे माप उसापली फाटल्या जवळजवळ 20 वर्सां ह्या गांवांत संघर्ष केलो, उपोशणां केली, मोर्चा केले सरकारी यंत्रणेचेर, पण तेचो कांयच उपयोग जावंक ना. लास्टाक आमी स्वता ह्या न्हंयचा रक्षण करूंक रातचे सुद्दां भायर सरलो. रात्रीचे बरेचशे आमचे हे सगळ्याच्या वतीन आमी फुडें सरलो आणि जा नदीचा जो पयली पात्र होता तो जवळजवळ 30-35 मीटरच आसला. आयज जवळजवळ रेती पोखरून तेंच्यांनी जवळजवळ 100-150 होडी हाडून जी फाटली 20 वर्सां हो रेती जी काय उसापली आणि ह्या नदीचा पात्र खोलावतय गेला आणि इतक्या रुंदावला. आयज जवळजवळ ह्या गांवार, उगवे गांवार खास करून ही एक संक्रांत इल्लेली आहा. त्याच्यामुळे आयज आमकां जवळजवळ नदीत कितकेशे कुनगे, कवाते, झाडां, पेडां ही नष्ट जाली, ही नदीत गिळली गेली आहात. तेव्हा आज हो शेवटचो निर्णय आमकां घेवचो इलो. खारफुटी जर ही लायली आणि हो जो आमच्या युवकांनी पुढाकार घेऊन हो निर्णय ही जर झाडां रोवली तर निदान ही फुडले पिढयेक तरी थोडा वाटावतला. हेचे खातीर हो आयज निर्णय घेतलेलो आहा. यूपीतल्या कर्मभूमी इन्फ्राटेक रियालिटी कंपनीन गोंयांतल्या 1000 भर लोकांक मेळून सुमार 7 कोटींची तोपी घाल्या म्हण कागाळ. कंपनीचो चेअरमॅन देवेंद्र पाल सिंग आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यां आड गोंयच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलांत प्रकरण चवकशेक आयलां. 2015 ह्या कंपनी आड अशीच केस चल्ली. त्या वेळार सेबीन गुंतवणूकदाराचे पयशे 3 म्हयन्यां भितर दिवंक सांगिल्ले.
चांदेल हसापूर पंचायती कुशीक गांवचो एकठांय केल्लो कोयर फाटले कितलेशेच म्हयने तसोच पडून आसा. हो कोयर उखलपाची जबाबदारी वेस्ट मॅनेजमेंटाची म्हण थळावे सांगतात. जाय जाल्यार आमी कोयर उखलता कितें तें सांगात म्हण पंचायतीन वेस्ट मॅनेजमेंटाक सांगलें. मात तांच्या कडच्यान जापूच ना. लोकांक त्रास जावचे पयलीं वेस्ट मॅनेजमेंटान उपाय करचो म्हण मागणी. आमी आयज हांगा चांदेल हसापूर पंचायतीच्या शेजाराक आसा आणि हांगासर आमचे गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा हुतात्मा बापू गवस. आणि हो फाटल्यान तुमकां हो वेस्ट मॅनेजमेंटाचो कचरो म्हणजे पंचायतीतून जो गोळा करता कचरो तो हांगासर हाडून दवरतात. आता हे उखलपाचें काम आसा ते गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटीचे किंवा जो प्लांट आसा सालिगांव तेंचो हे काम की हे उखलून थंय व्हरपाचें. पण हे डेली बेसीस जायना. आता हे कितकेशेच म्हयने जाले हांगासर हो कचरो पडून आसा. आता तेका थोड्या दिसांनी आता सध्या पावस ना पण तांकां वोल चडटली फाल्यां हे जातले तेचे हय फंगस भरतलो वास येतलो हेचो त्रास कोणाक जातलो. हांगा सायटीक स्कूल आसा स्कुलाच्या भुरग्यांच्या आरोग्याचो प्रश्न आहा प्लस हांगा पंचायत आसा डेली. आतां पंचायतीन आपलें काम करता ते डेली बेसीस मेल धाडीत आहा तांकां की हो कचरो उखलपाचो पण कोणच ह्याच्यार हे घेयना एक्शन घेयना की लोक बेगिनात बेगीन ती एक्शन घेवन हो कचरो हांगासून उखलून थंय सालिगांव प्लांटान तेंच्यानी पर्सनली कित्याक हांगासून पंचायतीन सुद्दां सांगलें की आमी गाडी करून धाडटा म्हणून तरी सुद्दां तेंचो कांय रिप्लाय येना. तो गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट हें आहा पळय प्लांट आसा पळय तेंच्यांनी हो बेगिनात बेगीन हो कचरो उखलपाचो आनी हेची कितें तरी विलेवाट करपाची. कित्याक स्कुलाचे भुरगे आसतात हांगा खेळटात हांगा ग्रावंड आसा हांगा पंचायत आसा आनी हांगा मेन रोड आसा. आतां ही दुर्गंधी जर वाडत जाल्यार स्कुलाच्या भुरग्यांचो आरोग्याचो प्रश्न निर्माण जातलो. सो हेच्यार बेगिनात बेगीन सोल्युशन हांगासर करपाचें अशें हांव ह्या चॅनलाच्या थ्रू कमिटी कडेन आनी त्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसा पळय तेंच्या कडेन मागता. फाटल्या वर्सा ड्रग्सांचे दुबावीत ओव्हरडोजान 4 जाण गेले. फॉरेन्सिकाचो सुसेगाद कारभार पुलीस अजून रिपोर्टाक रावल्यात. विधानसभेत सरकाराची जापूच ही परिस्थिती सांगता. 2021चे तुळेत गोंय पुलिसेन फाटल्या वर्सा दोबराद ड्रग्स धरल्यात. फाटल्या 5 वर्सांच्या तुळेत पोरू मानवी तस्करीचो आंकडो खंय बरोच उणो. पोरू 2022 गोंय पुलिसेन 2021चे तुळेत दोबराद ड्रग्स धरल्यात. तशेंच ड्रग्साचे दुबावीत ओव्हरडोसान 4 जाणांक मरण म्हूण केशी आसात. फॉरेन्सीक एनालिसिसाचो कारभार सापूच सुशेगाद चल्ला. ताका लागून पुलीस अजूनय कन्फर्मेशनाक रावल्यात. गोंय सरकाराची विधानसभेत जाप. गोंयांत नॉयज पोल्युशन वाडला. फाटल्या 5 वर्सांच्या तुळेत पोरू आवाजी प्रदुशणाच्यो केशी देमायज. रातया मर्यादे परस मोठ्या आवाजान म्युझिक लायतात म्हूण केशी. बेकायदेशीर डान्स बारा आड कळंगूट पंचायतीन आवाज करूनय एकाय डान्स बाराचेर केस ना. सरकाराची विधानसभेत जाप. मानवी तस्करीच्यो केशी फाटल्या 5 वर्सांच्या तुळेत फाटल्या वर्सा उण्यो म्हूण सरकाराचो रिपोर्ट सांगता. पोरू 11 केशी. 2018 सगळ्यांत चड 48 आशिल्ल्यो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. म्हापशा झेवियरांत ABVPचे स्टुडंट कावन्सिलान केल्ल्या बोवाळा फाटल्यान म्हादयचें राजकारण. NSUIचो दावो. ह्या सगळ्या प्रकरणाक खंय RSS आनी मुख्यमंत्री जबाबदार. BJP सरकार म्हादय इशू डायवर्ट करूंक सोदता. झेवियर कॉलेज प्रशासन जिखिल्ल्या कावन्सिलाची घोशणा करिना म्हण ABVPच्या पॅनलान शेनवारा खवदळ घाल्लो. म्हापशेचे सेंट झेवियर कॉलेजींत 2 म्हयने फाटीं स्टुडंट कावन्सिलाची वेंचणूक जिखूनय कॉलेज प्रशासन कावन्सिलाची औपचारीक घोशणा करिना म्हण जिखिल्ल्या ABVPच्या कावन्सिलाचे कॉलेजीच्या प्रशासना आड शेनवारा धरणे. मामलेदारान मध्यस्थी केल्या उपरांत दोगूय पक्षकारांची उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरींत मंगळारा बसका दवरल्या. इशूचे फाटभुंयेर NSUI मिडिया मुखार. This issue was not genuine. I'm telling you. If it was genuine, why only 3 students came there? Those 3 students who came also came with ABVP posters. They came with ABVP posters. They went to the class. They called students there. They disrupted their practicals. They disrupted classes there. Still they didn't come. So this shows only 2 things. First thing is either they were scared of them, or second thing they didn't find it as a real issue. So why will they come there and be with them? Now ABVP does all this, no, they do it with a preview of what is called nationalism. This is not nationalism. This is called polarization. Nationalism doesn't mean going and abusing the management, going and abusing the principal. The administrator of that college is a religious head. They abused him also. They abused the principal who's a female. And this is nationalism. We charge that chief minister is directly involved in this, and they want to do communal now.
बिकॉज आता तेंचे कांय ना, आता तेंचे फूल गव्हर्मेंट कॉर्नर जाला बिकॉज ऑफ म्हादय. सो दे वॉन्ट टू डिस्ट्रॅक्ट दीस. तांकां मागता हांव ते एबीपीक ते सोडात आनी मुवमेंटाक जॉयन जाय. सेफ गोवा सेफ म्हादय मुवमेंटाक जॉयन जाय. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पंचायतीक जसो हाऊस टॅक्स येता तसोच मोपा विमानतळाच्या जमनीचोय टॅक्स येवंक जाय म्हण चांदेल हसापूर पंचायतीच्या ग्रामसभेत थाराव. चांदेलची सुमार 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन विमानतळाक गेल्या. विमानतळार टॅक्सी सर्व्हिस, थळाव्याक जॉब अशे बरेच इशू ग्रामसभेत आयले. मोपाच्या विशयाक लागून जे थोडेशे प्रश्न आसले, टॅक्सी वेवसाय आसलो, रोजगार आसलो आनी त्याच बरोबर मोपा एअरपोर्ट जाल्या नंतर पंचायती मेळालो महसूल. म्हणजे आयज मोपा एअरपोर्ट आमच्या गांवांत जाता, त्याचो जो एअरपोर्टाचो माध्यम जो आमकां हें जालो महसूल जालो रेव्हेन्यू टॅक्स, तो टॅक्स आमकां मेळचो. पूण लोकांनी आयज ठराव घेतला. पळय लोकांनी म्हणलें कितें आसा, पंचायत क्षेत्रांत सादेपणान घर जर बांदलें तरी ताका पंचायत टॅक्स बसयता आनी ही हॅज टू पे द टॅक्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हाऊस एंड हाऊस टॅक्स. आमच्या लोकांनी कितें म्हणणें आसा, आयज जर चांदेलच्या जागेर जी कितलीशीच लाख सुमार जाग्यान जे बांदकाम चाललें आसा, त्या जाग्याच्या टॅक्स जो आसा तो आमकां फारीक करूंक जाय गव्हर्मेंटान. वा जी मोपा डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आसा तेंची ड्युटी आसा की तेंच्या जो अधिकारान येता जो हो प्रकल्प, तेंच्यांनी आमच्या ताल्याच्या जागेन जितलें बांदकाम जालां, जितली जागा कवर जालें, त्या जाग्यार टॅक्स जो आसा पळय तो पंचायतीक येवंक जाय. तेन्ना कितें जाल्लें, तेंच्यांनी एक कमिटी केल्ली मोपा डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, आनी ही कमिटी अंतर्गत ते जो आमचे 4 पंचायती आसा म्हणजे वारकड, नागजर, कासरवाने आनी उग्गे मोपा आनी चांदेल हसापूर हे जे पंचायती आसा ते जितले जागे गेल्या पळय तर तितल्या जाग्याच्या प्रमाण तांकां टॅक्स जो आसा पळय तो MPD मोपा प्लॅन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आसा पळय ती तांकां टॅक्स दितली म्हणून. अजून पर्यंत तांकां टॅक्स येवंक ना. चांदेलची म्हाका कमीत कमी आसतली एटलिस्ट 10 लाख स्क्वेअर मीटर डेफिनेटली. AFC अंडर-17 आशिया कपाक तयारी करपी इंडिया अंडर-17 टिमीन फ्रेंडली मॅचीत उझबेकिस्तानाक 2-0 मारले. वास्को टिळक मैदानार जाल्ल्या गेमीत भारतान पयल्या हाफांतच 2 गोल मारून लीड घेतिल्ली. कॅप्टन वानलापेखा आनी लालपेकाचो 1-1 गोल. गोलकीपर साहिलान उझबेकाचे आक्रमण बऱ्यापैकी आडायले. 4 मेजर सेव्हस. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.